हालींच प्रोटेस्ट जालो आनी तितून मध्ये कोणें प्ले कार्ड दाखयल्ले की उमार खाली हेका हें करचें फ्री करचें. हितून काँग्रेसाचो आनी तुमचो कितें स्टँड आसा हाजेर? पळय, जो स्टुडंट्साचो प्रोटेस्ट जाला आनी तांचे मागण्यो सामक्यो क्रिस्टल क्लियर आसल्यो. जे स्टुडंट्स आनी युथांनी प्रोटेस्ट केल्लो, एक म्हणल्यार धर्मेंद्र प्रधानाचें रेजिग्नेशन, दुसरें जे पुलिसांनी तांचेर अटॅक केलो तांचेर एक्शन घेवच्यो म्हणून, आनी प्रोटेस्टींग स्टुडंट्साचेर ज्यो FIRs घाल्ल्यो फॉल्स, त्यो सगळ्यो विड्रॉ करच्यो. त्याच प्रमाणे जे स्टुडंट्स नीट पेपर लीक जावन सुसायड केली तांकांचे फॅमिलींक कंपेन्सेशन दिवचें म्हणून. जाल्यार काल जेन्ना विक्ट्री तांचें सेलेब्रेशन चालू आसलें स्टुडंट्साचें, थंय जे कोणें प्लेकार्ड्स बिकार्ड दाखयलीं ही चुकीची गजाल. स्टुडंट्साचे वेलफेराचे जे इश्यूचो प्रोटेस्ट आसलो तातूंत दुसरो कसलो अजेंडा पुश करप ही आमकां चुकीची गजाल दिसता. तुमकां कितें सांगू की आतां CMान रिसंट आतां रिएक्शन दिलां की ताजी कारवाय जातली आनी ते कशें दिल्लीचे हिंगासर कशें पावले प्रोटेस्ट ताजेरूय इन्क्वायरी करपाक. CMान एक्चुली आज स्वताचेरच इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. जर तांचे आतां मुख्यमंत्र्यान म्हणल्या ताचे प्रमाणे कोण एंटी नॅशनल आयले आनी कितें आयलें म्हणून, जाल्यार पावले कशें गोंयांत आनी इंटेलिजन्स कितें करताले, जाल्यार ताजें उत्तर ताणें स्वता CMान स्वताचेरूच इन्क्वायरी करून सोदून काडपाची गरज आसा. पूण ताणें सांगलें की तांकां शिक्षा मेळटली जे आतां कोणाक धरला ते तुमचे हेजेर. पण जे कोण कायद्याचे हाजे अगेन्स्ट आसा, विरोधान आसा, जाल्यार कायद्याचे ब्रॅकेटान रावून जें कितें सारकें आसा तें जावपाचें इज ऑलवेज नेसेसरी. तुमी सपोर्ट करता CMाचो? CMाक सपोर्ट करपाचो प्रश्न ना. हांव परत तुका सांगता, ज्यो गजाल कायद्याचें जर खंय व्हायोलेशन आसा आनी एनीथींग अफेक्टींग इंटेग्रिटी ऑर सोवरिनिटी ऑफ द नेशन, देन इट हॅज टू बी डेल्ट व्हेरी सिवियरली.